ताच्या मंदिरांत चोवुया, देवाच्या दोंगरार चोडुया, ताच्या मंदिरांत चोवुया. सर्वेस्पराचो पर्व सुदोंगरा परस्वतो, सर्वेस्पराचे मंदिर सगळ्या परस्वते, देवाच्या दोंगरार चोडुया, ताच्या मंदिरांत चोवुया, देवाच्या दोंगरार चोडुया, ताच्या मंदिरांत चोवुया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी मागीर मोगाचो येवकार ही आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सदाशीव परब ह्यो आमच्या भावा पासत. तशेंच दुसरें दिसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या रेमेडियस डिकॉस्टा आनी जोकिना फेर्नांडीस हे आमच्या भाव भयणां पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक ही भेटेंत आमी मागुया. आयज मारियानो फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी बो करून जीं कोण बरीं नात, सावत भलायकी जांची बिकोडलेली आसा तांचे पासत आनी आमच्या जण एकल्या पासत आमी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. जांकां कान आसात तांणी आयकुचें. जायते फावटी देवाचें उतर आमच्या कानार सादता. बेरे मनान तर आमी आयकलें जाल्यार हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत फोड दिना अशें जिस्वास आमकां प्रवचनान वपारींतल्यान आमकां कोडीत करता. जिवितान आमकां हें देवाचें उतर येता तेन्ना दर दिसाक हे देवाच्या उतराक न्हयच आमच्या ओंठांनी पूण आमच्या काळजांत आनी मनांत आमी तें कोंचूंक आनी देवाच्या उतराचो फोड आमी काडूंक खतखत्यान आमकां मिसांत कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून थोड्या विचारून वायट धरून आनी बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बाकीर सदांच्या कुवारमरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणटात आत्माक लावन. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा सूर वस्तूंच्या रोसणारा आनी सांबाळणारा आमची तुजी दयाल दिसगाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसणें जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या ससनाक. बागयोन पावलून तिमोथाक बरयलेले पयले चिठी वेलें वाचप. प्रितीच्या सगल्यांक जीण दिता त्या देवा मुखार आनी पोंस पिलाता उजीर गोवाय दिवन सारकें उच्चारण केल्ल्या त्या क्रिस्ता जेजू मुखार हांव तुका हुकूम घालतां. तो हो
आमचो सोमी जेजू क्रिस्त दिसती पडोसोर चुकी वेरीत गुन्यांव नासतना तुजे कायदे पाळ. ताका पोरगोट कोत्तलो आपणे नेमलेलो काळार एकलोच ओमोर आसा. ओगूम उजवाडांत रावपी मनशांक पळोवंक नाशिल्लो, पळोवंकूय जायना तसलो एकलोच सोगोट सोर्वांचो बागिवंत अधिकारी, तोच तो राजांचो राजा आनी दोनयांचो दोनी. ताका मान आनी पदवी सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. जबाब. सोद गितां गावून भितर सोरात संतोषान येयात देवा मुखार. जबाब. सोद गितां गावून भितर सोरात संतोषान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात. सोदगितां गावून भितर सोरात संतोषान येयात देवा मुखार. जबाब. सोदगितां गावून भितर सोरात संतोषान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब. सोद गितां गावून भितर सोरात संतोषान येयात देवा मुखार. तो गवळी आमी ताच्यो शेळयो मोयपासान चोरून सांबाळल्यो. ताचे मुखार या तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोजा. जबाब. सोद गितां गावून भितर सोरात संतोषान येयात देवा मुखार. ताचे दारवोंटे काडून येयात, ताच्या मंदिरांत भितर सोरात. देवाक दिन वाचून एकठांय जायात, सगळीं बरोबर गायात नोमान. जबाब. सोद गितां गावून भितर सोरात संतोषान येयात देवा मुखार. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो मायेमोग सासणाक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेक तो विस्वाशी. जबाब. सोद गितां गावून भितर सोरात संतोषान येयात देवा मुखार. उद्गार. Soy sol espora, soy sol espora, soy, 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 soy. Soy sol espora, soy sol espora, soy, 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 soy. बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. Soy sol espora, soy sol espora, soy, 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 soy. Soy sol espora, soy sol espora, soy, 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 soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्यो. हुस्कोळ लोक एकठांय जावन दर एका नोकरांत जेसू सोशे लोटोन येतालो देखून ताणें वोपार घालून म्हणलें, कोण एकलो वोंपी आपलें बी वोपूंक गेलो. वोंपताना थोडे बी वाटेर पडले आनी ते मोस्तले आनी अंतरोळा वेल्या सुकण्यांनी येवन तें खेलें. आनी दुसरें कोडपाचेर पडलें. तें किल्लोलें पूण शेड नासली देखून सुकलें. हेर कांट्या मदें पडलें आनी कांट्या बरोबर वाडले आनी तांणी तें दामून दवरलें. हेर बरे जमनीर पडलें आनी वाडोवन 100 पीक जालें. आनी व्हडल्यान आड्डून ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलेल्यांनी हें आयकुचें. ताच्या शिसांनी हे वेपारीचो ओर्त ताचे कडेन विचारलो आनी ताणें म्हणलें, देवाच्या राज्याचो गूट ओळखूंक तुमकां तांक दिल्या, पूण हेरांक पळोवनूय तांकां दिसना जावंक आनी आयकोनूय तांकां समजना जावंक वेपारीनूच सांगप. तर वेपारीची समजणी बी देवाचें उतर. वाटेर आसात ती आयकतात ती, पूण मागीर
तांणी सोत मानिना जावंक आनी सोडवण जोडिना जावंक देंवचार येता आनी तांच्या काळजांतलें उतर काडून व्हरता. कोडपाचेर आसात ती उतर आयकून ते उर्बेन मानून घेतात ती, पूण तांकां पाडां ना देखून ती थोडोच वेळ सोत मानतात आनी तपासणेचो उगत पावतूच ती फाटीं सरतात. कांट्या मदें पडलां तें उतर आयकलां ती, पूण वेता वेता जिवाच्या दास्तीक आनी ग्रेसकायेक आनी मौसांक लागून ती दामून उरतात आनी पीक दिवंक पावनात. बरे जमनीर पडलां तें बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात ती. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. बरे आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. मुगार बाबा भयणीनो, आमी सगळीं ह्या संवसारांत आयकूंक आमकां देवान शक्ती दिल्या, समजूंक आमकां मन दिलां आनी काळजांत बाळगून दवरूंक आमकां बरें उदार मन काळीज दिलां. आमी देवाचें उतर तरेक भाशेंनी आमकां येता. देवाचें उतर आमी आयकता तेन्ना हें देवाचें उतर कसल्या मनान आमी घेता, कशे तरेन हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत पाळटा तें गरजेचें. कित्याक देव आमचे सवे आपल्या उतरा प्रमाणे उलयता. दर दिसाक गुडिता वरवीं, दर दिसाक मनशाच्या वावरा उदेशी, दर दिसाक मनशाच्या कोरण्या उदेशी, दर दिसाक आमच्या जिविताच्या दर एक घडणे उदेशी देव आमचे लागीं उलयता. आज जेजू ह्या बऱ्या वंप्याची वोपार सांगून आमचें मन कशें आसा देवाच्या उतराक तें आमकां कळीत करता. बरें उतर जायते फावटी आमी कसल्या मनान घेता. जायते फावटी घडीक आमी उत्सामोडायेच्या मनान घेता, जायते फावटी आमी घडी दुबावाच्या मनान घेता, जायते फावटी आमी घडी सगळे राटावडींनी आसलेल्या मनान आमी घेता आनी जायते फावटी आमी घडी देवाचें उतर शांत मनान घेता. आमी जेन्ना हें देवाचें उतर उत्सामोडायेच्या मनान घेता तेन्ना वाटेर पडलेल्या बियां सारकी आमी जाता. कित्याक वाऱ्या वयली सुकणीं येतात, सगळीं येतात आनी तें बी बाबा भयणीनो आमचे मदलें सगळें थंय नश्ट जाता. कित्याक देवचार आमकां ताळणेन घालता आनी बाबा भयणीनो देवाचें उतर फोड दिवचे बदलेक आमी सगळे उत्सामोडायेन तें मानून घेतलेलें खरें, पूण आमच्या जिवितांत घालूंक जायते फावटी आमी विसर घालता. दुसरें बाबा भयणीनो, देवाचें उतर आमचे मदें येता पूण आमचें मन दुबावता आनी असल्या वेळार जायते फावटी आमी खोडपार जें पडलेलें आसा तसलें उतर आमच्या जिवितांत जाता. जेन्ना वत येता ताका घडीक अदीक आनी अदीक बाबा भयणीनो घडीक आपल्या जिवितांत ह्या उतराक शेड नासलेलें जावन तें खोरपता. देवाचें उतर बरें आमी घेतलां पूण आमी दुबावता हें देवाचें उतर. खरेंच आमच्या जिवितांत हें देवाच्या उतराक आसर आसतलो, म्हाका लागू जाता काय हें देवाचें उतर, असले आमच्या मनान दुबाव येतात आनी देवचार अदीक आनी अदीक ताळणेन घालता तेन्ना तें सगळें लासून वेता, करपोन वेता. बाबा भयणीनो, जेन्ना आमी संवसाराचे दास्तीनी सांपडटा तेन्ना देवाचें उतरूय आमच्या जिवितांत येता आनी तें बाबा भयणीनो कांट्यांनी पडटा. ग्रेसकायो आसात आमचे कडेन हेर सगल्यो राटाबडी आसात तेन्ना आमी हें देवाचें उतर किल्लूंक दिवचे बदलेक जायते फावटी घडीक तें फोडूच दिवंक पावना, तें किल्लोंकूच पावना आनी ह्या दास्तीनी राटाबडींनी आमी इतले गूल जाता की ह्या देवाच्या उतराक फोड दिवचे बदलेक आमी विसरता, आमचे राटाबडींनी आमी अदीक गूल जाता. आनी शेकी बाबा भयणू, शांत मनान जेन्ना आमी देवाचें उतर घेता तेन्ना बरे जमनीर हें देवाचें उतर पडटा अशें जेजू आमकां सांगता. मन शांत आसूंकूच आमकां गरज बाबा भयणू, कित्याक देवाचें उतर आमच्या जिवितांत जेन्ना येता तेन्ना सुबाम फोडां आमी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळून दिवंक पावता. आमी बरे आनी उदार काळजाची मनशां जाता. आमी उदीक आनी उदीक तें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत येता तें सांबाळटा आनी आमी थीर रावन ताका पीक दिवंक पावता. जिवितांत आमकां बाबा भयणीनो देव सांगता
आमी तर पोरसां देवाची जाल्यार उदीक आनी उदीक बरीं फळां आमी दिवंक गरज. देवाचें उतर नियाळूंक आमी गरज. आमच्या मनांतूच न्ही पूण आमच्या काळजांत जेन्ना हें देवाचें उतर रिगता तेन्ना उदीक आनी उदीक आमी देवाच्या उतराक फोड दिवंक पावता. ही पोरसां म्हाका फकत ओंटांनी वाकाणटा पूण तांची काळजां आनी मनां म्हजी सोशिल्लीं पयस आसात अशें देव इसायास प्रवाद्यान म्हणटात तेन्ना भाव भयणो हें आमकां लागू जाता. जायते फावटी घडीक देव मंदिरांत आमी येता. जायते फावटी घडीक आमच्याच कुटुंबांत मागण्याची रीत आमी करता. आमचें मन आनी आमचें काळीज आनी खंय आसता. ओंठांनी आमी देवाक वाकाडटा, थंय आमी त्या जाग्यार आसा पूण आमचें काळीज आनी मन दास्तीनी भाव भयणो रेवडलेलें आसता. घडीक आमचें मन आनी काळीज दुबावान रेवडलेलें आसता. घडये आमचें मन आनी काळीज हेर सगळे राटावडींनी बाबा भयणी घुस्पलोलें आसता. आज आमकां विचार करुया, देवाचें उतर आमचें सगळें येता जाल्यार बऱ्या मनान, बऱ्या काळजान आनी चतुरायेन हें देवाचें उतर आमी आयकुया. ताचेर लक्ष घालुया, आमच्या जिवितांत ताचो फोड काडूंक आमी वावरुया. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें आमी जेन्ना नियाळटा तेन्ना उदीक फळां आमी दिवंक पावतले. जेजू म्हणटा एकाक आमी 100 फळां दिवंक पावतले. हेंच जावं ह्या मिसांत आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बळ मागून घेवया. तुझ्या पवित्र मुखार बापा एकूचून दवर जेजू निर्मळ भुरगो तुजो उद्या भितर लेपता कोळ्यो तोशें जेजू सगळें सोगलीं किरकोळपातली भुरगीं तुजीं कोवाच्यो कोळ्यो आमी उदकाचेर थेंबे आमी जेजूचे सादे आमी जेजूचे सादे आमी. म्हज्या बाबा भयणी म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमच्या कुडीत शुभेच्छा आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा दोयीन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली भेटवणी सोमेस्तांची सोडवणीक उपकार अशी कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय इबाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी सासणाचे देवा सूर काडयेन सूत जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताची सगळें सुगली रोचना नवी करूंक तुका बापा मानवले आनी ताच्या देवपणांत आम्हा सोमेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सोयबान खरो देव तो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वारून संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रोचणे वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासनीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सो दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून
ही देणी पवित कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक विचे आदी ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचे हें रगत, पातकांचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूड पोरगोटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या, संवसाराच्या सोडणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगती चपोती बागयोन सुसे बागयोन धर्मदुतान सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सुरवंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणे पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां दी. सर्वेस्परा आसूर वायटांतले आमकां निवाद दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडेरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान उतरेकतां तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे परमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका सांबाळ. तो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोने आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
शांत काळजान आनी खऱ्या मनान देवाचें उतर आयकूंक उलो मारता वचतो जेजू. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारांत तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. कितलो मोडीक देवा मोग तुजो देखून मनशाची संसूत तुज्या पाकोट्या खाल आसरो घेवंक येता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतला. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यान तशी कुडीत आमी भोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय भोगो जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आयज सोनवार आज सांजे 6 वरांचेर इंग्लीश मीस इगोजेन जातले आनी 6:30 वरांचेर दाबोली कपेलांत मीस जातले. फाल्यां ती 4 मिसां. पयले मीस 6 वरांचेर, दुसरे मीस 7:15, तिसरे मीस 8:30, चवथे मीस दोतोनीचें 9:30 वरांचेर. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं तुमचे सवय आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. उचुन्यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार.
ऐकल्या उतराच्या उजवाडा संसारात आम्ही संसार जिविताच्या उड्या पोसना संसारात आम्ही संसार एका मोका आणि बाबाता सोदास कोणी ख्रिस्ताच्या Zasacha jivita vakre Tu akasa bardo dunia Eka